तेप जालो आमी म्हणत आसा की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर हे फेल जाल्ले आसा. पूर्णपणे पोलीस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी सरकार हे फेल जाल्ले आसा. कित्याक गुन्यांन वाड जायत आसा. फाटीं हांवें मदीं सुद्दां एकदां म्हणिल्लें की फाटीं एकदां पणजे जस्ट 2 म्हयने पयलीं पणजे सुद्दां दिवसा ढवळ्या म्हणजे सकाळी 6 सुमार एका बायलेक किडनॅप करून व्हेली आणि तिका वयर कदंबा प्लॅटर ओडून तिचे भांगर बिंगर काडले, मंगळसूत्र काडले आनी तिका सोडली. आणि असे कित्येक प्रकार जायत आसा. म्हणजे कितें म्हणटात तशें आमी एक बडी मछली आसा पळय ताका धरपाक पुलिसांक यश येना. तो व्हडले मछली थंयच आसा आनी ते बारीक बारीक खापी धरता आनी व्हडले मिरयतात. म्हणून हांव तांकां सांगूंक सोदतां की लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्ले आसा हे सगळे आसतना सुद्दां थंय पोलीस फोर्स आपलो फोर्स यूज करिना. तांकां थंय दिसना की कोणाक धरचे, बाबा कशें धरचे. जे क्रिमिनल्स आसा तांचे कडेन ते आपले शक्ती वापरना. पूण आजकाल आमकां अशें दिसून येता की कायदो हातान घेवपाचें काम पुलीस करता. आमी जर पळयत जाल्यार आज प्रत्येक कडेन पुलीस जे आसा ते एसॉल्ट तांचे चालू आसा गोंयकारांचेर. आणि हाची सुरवात तेन्ना जाली, पयलीं जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना शिवसेनेन आवाज उठयल्लो. कारण शिवसेना ही वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान अन्याया विरुद्ध आवाज उठयत आसा. डीजीपीन सुद्दां काल म्हणलां की इट इज फॉल्ट इन दॅट ट्रेनिंग म्हणून. म्हणून हांव कितें म्हणटा, आतां ट्रेनिंगेन जर फॉल्ट आसा जाल्यार परते सगळ्या पुलिसांक तुमी ट्रेनिंगेक धाडूंक शकना. पूण आज एक तांकां एक्झाम्पल सेट करूंक शकता तुमी. कारण जे पयलीं जर तुमी एक्झाम्पल सेट केल्ले ताका जर भितर उडयलो जाल्यार आज बाकीचे जे हमले जाता ते जावचे नाशिल्ले. आज गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या, होम मिनिस्टर ना आनी होम डिपार्टमेंटूय ना. कोण मिनिस्ट्री चलयता आनी पुलिसांचेर कोण लक्ष दवरता किंवा तांचे होम डिपार्टमेंट कोण पळयता हे सुद्दां आमकां खबर ना. म्हणून अशा तरेचे जे प्रकार घडत आसा ताचो शिवसेना निशेधूच करिना. तर आमी डीजीपीक मागणी करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की डीजीपीन बेगींतल्या बेगीन सगळ्यो ज्यो केसी आसा, फुडल्यो ज्यो केसी आसा ते राखी आतां तुमकां सांगतले. ज्यो केसी आसा ताजो आमी निशेध करता पुलिसांचो. कारण जर तांची ट्रेनिंग सारखी ना जाल्यार एक्झाम्पल सेट करूंक जाय आनी जे कोण पुलीस आसा तांचेर एक्शन घेवपाची आज गरज आसा. कारण तांकां सांगूंक जाय की तुमी कायद्याचें फक्त इम्प्लिमेंटेशन करपाक आसा. तुमी गुन्हेगार कोण हो सुद्दां ठरोवपाचो रायट तुमकां ना आनी कायदो हातान घेवपाचो रायट तर मुळीच ना. कारण तुमी कायद्याचें पालन करूंक जाय. तुमीच कायदो आज हातान घेता. म्हणजे चल्लां कितें गोंयान. आज गोंयान जे म्हणटा शांतीप्रिय गोंय, अशें गोंय तशें गोंय. आज गोंयची हांव म्हणटा दुर्दैव गोंयचें. कारण आज गोंयची जी इमेज आसा ती सबंद वाट लागिल्ली आसा. आणि आज पुलिसांनी इमेज वाट लायल्या.